मोगळ भावा भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी आयकलां धर्म कशे भाशेन ते पाळटाले ते. लेवितिकस ह्या पुस्तकांतले वाचप. तें पुस्तक चडशे धर्म कायद्याचे, पाद्रींनी कशे भाशेन तांचे शिकोवप करूंक जाय आनी कशे भाशेन वागूंक जाय आनी दुसरे कायदे धर्म पाळटल्यांनी पाळचे ते. सो आमी आयकलां कशे परी ते फेस्तांची समोरमणी करतात आनीक कशे भाशेन ते तांची सदांचे रिलिजियस जिवीत समोर रमतात. मोइजेसान तांकां कायदे दिल्ले, ते कशे पाळचे ते तांकां ते पुस्तकां वरवीं सांगलेलें. पयल्या म्हयन्याच्या 14वेर 2 सांजे मदीं सर्वेस्पराचे पास्क जातले आनी दुसऱ्या म्हयन्याक दुसरे सण जातले. सो हे भाशेन ते आपलो धर्म पाळटाले. सो धर्म फकत सॅक्रिफीस म्हणजे मिसां करून न्हय, पूण आमच्या फेस्तां वरवीं, आमच्या रिती चाली वरवीं, सदांच्या जिविताच्या धर्माच्या चाली वरवीं आमी आमकां आमचो धर्म कितें तें सजमता. तर आज आमी सांत आल्फोन्सो मारिया लिगोरी हेची परब समरमता. तो कोण? एक बावार्थी भुरगो आपल्या बापायच्या बारार सदां म्हयन्या रितीर करतालो आनी हुशार भुरगो. 16 वर्सां आसतना ताणें PhD केली कायद्यान इन लॉज, डॉक्टरेट इन लॉज, आनी ताचें जिवीत यशस्वी जालें. उंच पदाचेर ताका काम मेळ्ळें. पूण हें तें सगळें ताका आवडोंक ना. देवाचें काम करूंक जाय आसलें. 27 वर्साचो आसतना ते आदवोगादाचें काम ताणें सोडलें, कायद्यांचें काम सोडलें आनीक ताका पाद्री जावपाची खुशी जाली. नियोपोलितान एक संस्थेन भरती घेतली आनी पाद्री जालो. ती तांचें मिशनरीचें काम ताका आवडलें. गरीब लोकां मदें आनी देसान गांवांनी धर्म प्रचार करतात तें काम ताका आवडलें आनी ताणें तसलें काम केलें. 11 वर्सां एकदम गरीब लोकां मदें काम करून, मिशनरीचें काम करून परतून तो ताच्या गांवांत आयलो, नेपल्स, इटालिया. आनी तो वेळ ताणें सगळो मनन करून, मागणें करून देवशास्त्राचेर, बौध्द शास्त्र, मॉरल थियोलॉजी ह्या पुस्तकाचेर ताणें लेख बरयले. हें सगळें फादरी खातीर आनी भावार्थ्यां खातीर. सायबीण मांयची पवित्र साक्रामेंताची ताका व्हड देवस्थान आसलें. जायतो वेळ तो साक्रामेंता फुडें सारतालो. सायबीण मांयचे वयर ताणें पुस्तक बरयलें, ग्लोरीज ऑफ मॅरी, आनी 2-3 दुसरी पुस्तकां साक्रामेंताचेर, सायबीण मांयचेर बरयलीं. आनी जायतीं लेख ताणें बरयले ऑन मॉरल थियोलॉजी. हें सगळें केल्या उपरांत ताचें मिशनरीचें काम अपुरबायेन पाप साहेबान पळयलें आनी ताका बिस्म साहेब केलो. बिस्म साहेब जाल्या उपरांत जायते वावर ताणें केले आनी एक नवी संस्था ताणें सुरू केली मिशनरींची.
तांकां आमी आतां रिडेम्पटोरिस्ट फादर्स म्हणटा. चडशे गांवांनी वचोन प्रचार धर्म प्रचार तूं सेरमांव दिवन रितीर करून धर्म परगडटाले. ताचे मुख्य चिंतना मागणें करून मागण्या वरवीं तुजे जिविताक साल्वसांव मेळटा. जो कोण मागणें करिना देवाच्या गुणां वरवीं जिवीत जियेना ताका साल्वसांव ना म्हणटा. दुसरे वाटेन शुभ वर्तमानान आमी जेजू आपल्याच गांवांत वचोन देवाची बरी खबर परगटूंक वावुरता. पूण ताका ताचीच मनशां ताची आपुरबाय करिनात. ती एका सोडवंडाराक रावताली. जो सोडवंडार खंयसून येतलो खंयच्या गांवांत येतलो ताका खबर नासली आनी तो कोण ती तांकां खबर नासली. पूण ते म्हणटा वो तेवयचो पूत. ताची आवय मारिया आनी ताची चुलत भयण भाव आसात. वो आनी कितें मिलाग्री कश्यो कोत्ता कोणाच्या पावरान आनी आमकां देवाची खबर देवाचें ज्ञान कशें दिवंक शकता. मिलाग्री करूंक देवाचें ज्ञान दिवंक हें फक्त देवाची कृपा देवूच करूंक शकता. सो जेजू जावन आसलो खरो मनीस खरो देव. पूण भावार्थान आमी जेजू देवा थंय वयता भावार्थान आमी मागणें करता तेन्ना देव आमचें आयकता. मिसाक येता तेन्ना आमी तो पार्टिक्युलर फादर मिस म्हणटा म्हूण आमी वचोंक ना. कित्याक मिसाकार कितें सांगलां शर्मान कितें सांगलां आज खबर ना. पूण तें फादरान मिस केलां फादर सायमन. पूण कितें संदेश कितें मेळ्ळा तुका. सो जेन्ना आमी उगटी मनान आनी काळजान देव आमकां कितें सांगता आमच्या जिवितांत कितें जाय तें आमी पळयना जाल्यार आमी आमच्याच दृश्टिकोनांतून आमच्याच ओपिनियनान आमकां कितें आयकोंक जाय तेंच आमी इगर्जेन वयता मिसाक वयता. दुसऱ्याच्या बऱ्या खातीर देवाच्या बऱ्या खातीर न्हय आमच्याच आपस्वार्थीचे आमचें कितें आमकां जाय तेंच मेळच्याक आमी इगर्जेनी हो देवा थंय वयता तेन्ना जायते फावटी आमकां देव आमचें आयकना अशें आमकां दिसता आनी आमी निराशी जाता. तर खऱ्या भावार्थान उक्ती मनान देव आमच्या बरोबर मरो पर्यंत आसा आनी आमकां सासणीक जिवीत दिवंक आवडटा. पूण आमचीच खुशी जावंक जाय देवाची खुशी पाळूंक. हें जायते फावटी देवाच्या उतरां वरवीं आमकां आमच्या जिविताच्या आडकोळींनी त्रासान आमकां सोल्युशन मेळटा. देव आमकां पावता.